आतां गोंयान हें घुमट केन्ना प्रचलीत जालां आसता पळय अशें लेखी स्वरुपान खंयसरूच कांय संदर्भ सापडना, आयज पर्यंत तरी कोणाकूच सापडूंक ना. आतां घुमट आतां तिचो संदर्भ जर पळोवंक गेलो, रामायण महाभारत इतिहासकालीन अशी खूब सिरियल्स आमी टीव्हीर पळयता, पूण थंय खंयसरूच घुमटाचो उल्लेख ना. म्हणटकूच तेज्या नंतर केन्ना पूण तो जाला आसतलो. पूण ह्या घुमटा पयलीं मादाळे वाद्य आसलेलें. ताका दोरी सायडीक घोरपडीची चामडी बांदताले आनी अशें उबें धरून तें वाजयताले. आनी ते सावथ गोवा दक्षिण गोंयाक ते चड आशिल्ले वाजोवपी, ते सायडीकूच आसलेले, हे सायडीक ते कमी आशिल्ले. आनी कालांतरान जशी जशी मनशाचे बुद्धीक चालना गेली तशें ते मृदंगा म्हणजे ते मादाळे जे आसा पळय, त्या मादाळ्याच्या नंतर ते घुमटाचेर म्हणजे मृदंगा पासून खंय तबले जाले नंतर तशें त्या मादाळ्या नंतर कशी आमच्या जाणट्यांनी कशें पूण एक शक्कल लोडून ते घुमटाचो आकार दिलो. आनी तुमकां उलो सांगला हांवें पळय, तो कळस जो आसता पळय घुमटाचो, तो गाजता, तो बाज येता पळय, तेजेर कितें कॅल्क्युलेशन जावं हिशोब करून तेंच्यानी तो आकार तो तसो दिला आसतालो. आनी दुसरी गोश्ट तुमी म्हणटा आतां गोंयचेच घुमट, आतां ह्या घुमटाक राजाश्रय मेळ्ळो आसता. आनी परत आमचे हें घुमट गोंयचें दायज म्हणून सरकारान जाहीर केल्लें आसा. पूण आमी आतां जर पळोवंक गेले कर्नाटकान मेंगलोर म्हणजे कर्नाटकान सडन ज्यो एरिया आसा पळय थंयसरूय घुमट आसता, सिंधुदुर्गानूय घुमट आसता. आतां ते कर्नाटकाचे कितें म्हणटाले आमचें घुमट, सिंधुदुर्गान म्हणटाले आमचें घुमट. पूण हें वाद्य अमक्यानूच तयार केलां अशें हेजेर कोणूच दावो करूंक शकना. अशें अरविंद मुळगांवकर पंडीत ताणें तबलाचेर एक पुस्तक बरयल्लें आहा, तेजेर संदर्भ काय सापडटा की खंयच्याच वाद्याचेर आपूण दावो करूंक शकना की हें वाद्य आपणें तयार केलां.